सगळ्यांक नमस्कारो. हांव तुमगेल पातोळी. आयचे दिवसू आम्ही अयोध्याकांडाची मुखारची काणी पळोवया. हांव लास्ट व्हिडिओन तो तुमका अयोध्याकांडात सांगता आशिल्लें. थंय रामाक पट्टाभिषेक करूक सगळं व्यवस्थित जाता आसा. अयोध्या पट्टण म्हणजे एक नमुनो हरडीके मंटपशे रेडी जाता आशिल्लें. सगळं ब्राह्मण मंत्री पुराय जन आसा ती पुरा रेडी करून रामाक पट्टाभिषेक करचे खूब बाकी आशिल्लें. तेदना रामा घरकडे येता. येवन पळयतना दशरथ एक नमून बेजार जावन न्हिदोन आसता. कैकेयीक पळयता. कैकेयी माथ्यान केस पुरो हरडून घेवन एक मुल्यांत बैसून आसता आनी ते पळोवन बेजार जाता ताका. तो वचून निमगिता. कसन जालें अण्णा, कसन जालें, उठा म्हण सांगता. तेन्ना कसनय म्हणा दशरथ नुसतो बैसून आसता. ते पळोवन ताका अम्मा लागी म्हळ्यार कैकेयी लेक वचून निमगिता. कसन जाला अम्मा, आन कसला आशिनी जाला, कसन जाला, हांव कसनी चुकी केला काय म्हण निमगिता. तेदना कैकेयी जाल्लेलो विशय पुरा सांगता आनी रामाक तूं रान्नाक वचका आनी भरताक पट्टाभिषेक जावका म्हण सांगता. हें आयकून दशरथ वापस रामा रामा म्हण रडता. आनी दशरथ सांगता, रामा तूं आमगेलो मुखारचे जनरेशनाचे महाराज, तूं रान्ना वच्चें नज म्हण रडता. तेदना रामा कैकेयीले विशय आयकून चूरय ताका बेजार जायनाशी कूडले, अण्णा तूं बेजार कोर नाका, कितले नवे रान्ना वच्चें काम तें हांव करता, तूं मेगेल बग्गे कसलें आलोचन कर नाका, हांव आत्तां वता म्हण सांगून घेवन तो ताजे पंचे प्रवस्त्र घालून घेवन भायर सरता. आनी तागेली अम्मा कैकेयीक पळोवन सांगता, अम्मा म्हाका राज केलें कसलें मेगेल भावाक म्हळ्यार भरताक राय केलें कसलें, तो मेगेल भावूच न्हय. हांव राज जाल्यारी तो जाल्यारी एकच. तागेल खातीर हांव हें राज्य न्ही मेगेल प्राण वरें दिवचें सिद्ध आसा आनी मेगेल अन्नान रडचें म्हाका पळोवचें जायना. तूं ताका समाधान करून आत्तांच भरताक आपयसी म्हण सांगता. हें आयकून कैकेयीक भारी खुशी जाता. रामा आत्तांच हांव भरताक आपयता आसा म्हण सांगून घेवन ती भायर सरता. तेन्ना दशरथ अयो कैका म्हण रडून तो मंचा तुकून पडटा. तागेली प्रज्ञा वता. तेन्ना रामा ताका जागोवन, अण्णा तुमी सांगिल्लें उत्तर हांव चुकोवचें जायना. मेगेल अम्मा आनू म्हागेल देव समान, तुमी सांगिल्लें उत्तर हांव केन्नाय चुकयना म्हण सांगून घेवन अण्णाक समाधान करून तो तागेले हृदयेश्वरी जाल्ले तसले सीता मातेले अभिप्राय निमगुचे वता. तेन्ना सीता माते ती एक नमुनो राणी म्हणके जन्म घेतली तसली. जनक महाराजाला धूव जावन आशिल्ली तसली तीन आतां रान्ना वचका म्हळ्यार कशी नवा. तिने पुराय सोडून घेवन तिगेले आस्ती अंतस्तू भांगर सक्कड सोडून ती बरें कूडले रामा लोटू भायर सरता. हे हांणी उलयता आसतना लक्ष्मण बरें आयकता. अण्णा हांव हांगा राबून हांव कसो करचें, हांव तुमगे लोट येवन तुगेले आनी म्हगेले वन्नेले सेवे हांव करता, हांव वरें येता म्हण तो वरें भायर सरता. तशें आसतना हे तेग जन तांणी वनवासाक भायर सरता. ती अशी सक्कड जनाक वंदन करून तांणी ते जन भायर सरतना अयोध्याच्या जनाक पुरा भारी बेजारू. हे राम असल मनुष्याक तांणी रान्ना पेटयता आसा ती हाज्या पशी दुख्खाची संगती आमकां खंयचे ना म्हणून सक्कड जनाक मस्त बेजार जाता. सुमित्रेक कौसल्येक भारी बेजार. तेदना दशरथाक भारी बेजार जावन तो सांगता, रामा हांव चूक केलें, म्हाका कैकेयीन मोस केलो रामा, हांव तुका सोडून उरना, म्हाका जायना, म्हाका सोडून वचचें नाका रामा म्हूण मस्त रडता. आनी दशरथ महाराज तागेले मंत्री जाल्ले तसले सुमित्राक सांगता, रामान एकल्यान वच्चें नज, तागेलो चतुरंग बला सक्कड आमगेले राज परिवार ताजे सक्कड सकल सवलत ताका मेळका, तशें देखून सक्कड तूं पेटोवन दिवका, रामा खंयी आसलेली सुख संतोशार आसका म्हण सांगता. तेन्ना कैकेयी, महाराजा तूं करच समय, हें रामान वनवास वच्चें जाल्यार हें सक्कड पेटोवन दिलें रे मेगेल भरताक कसन आसा, मेगेल भरतान कसनय नाशी अयोध्या कशी हें करचें राजभार करचें ना, हें सक्कड हांव कसनय पेटोवन दिना म्हणून ती जोर करता. तेन्ना राम मोरे, होय अण्णा आमी वच्चे वनवासाक, आमकां हें सक्कड खंयचें अगत्य ना, वनवास वतलांक मृष्टान्न भोजन कसलाक, चतुरंग बल कसलाक, राज परिवार कसलाक, आमी कसनय नाका म्हाका, हांव अशी वता आसा म्हण सांगून तो अण्णाक नमस्कार करून अम्माक नमस्कार करून थंय तुकून भायर सरता. आनी सुमंत्र रथ तयार करता.
अशी सक्कड गुरु हिरिय तांकां नमस्कार करून तांगेलो आशीर्वाद घेवन थंय तुकून तांणी भायर सरतात. हें पळोवन अयोध्या जन ना मात्र न्ही तांचे पशु पक्षी सक्कड प्राणी मूक प्राणी जाल्यार तांकां मनाक भारी बेजार. हगोर रथ भायर सरता तेदना रामाक एक लास्ट पंतपुणी पळया म्हणून दशरथ महाराजा राजबेदीक येता. हें पळयतनाची रामाक तो दुःख जाता आनी तो सांगता सुमंत्राक, रथ वग्गी होरी कसला म्हळ्यार हांव हांगा चड वेळ आसल्यार म्हगेल्या अन्नाक दुःख जाता, म्हगेलो आन म्हगेल रथा म्हाक्षी येता, म्हाका तें पळोवचें जायना, म्हगेलो आन अम्मा म्हगेल म्हाक्षीच येता आसा ती, दय करून तूं रथ वग्गी वग्गी होरी म्हण सांगता. हें पुरो पळोवन रथ कुडले भायर सरता तशींची आनी चिक्के धूर वतना रामा ते रथ राबोवन तागेल्या अन्नाक लास्टीक वंदन करून थंय दुखून भायर सरता. रामा म्हाका सोड वतस वे रामा म्हण सांगून दशरथाक मस्त दुःख जावन थंयच पडता तो आनी कौसल्य ताका सत्कार करून घरकडे आपण व्हरता. अशें आसतना हे रथ तमसा म्हणजे न्हंयत येता. त्या न्हंयत लग्गी येतना रथा मागशी सक्कड जन धांवन येता आसा ती. तें पळोवन राम सांगता, तूं हांगा रथ राबय आनी हे जनान सक्कड न्हिदल तेन्ना आमी हांगाच्यान भायर सरया म्हण सांगून गेलो. तांणी थंयच रथ राबयता ती आनी तशें आसतना सक्कड जन काळोख जाता थंयच न्हिदता ती. तेदना राम सीता आनी लक्ष्मण ಒಟ್ಟು करून सुमंत्राक सांगता ती, आत्ता तूं वग्गी रथ होरी म्हण सांगून गेलो. सकाळ जावचे भितरी कोसला देशाचे एक तांणी गडी म्हणटा न्हय तें पावता ती. हे कडे तमसा न्हंयत लेगीत न्हिदून आशिल्ले जन उठान पळयतना रामा सीता लक्ष्मण कोणीय आसना ती तांकां कळटा आनी भायर सरली ती म्हण सांगून कसं करचें म्हण कळनाशी तांणी सक्कड अयोध्याक वापस वता ती. आनी रामा गंगा न्हंयत लेगीत पावन आसता. ते गंगा न्हंयत लेगीत एक गुहा म्हणटलेलो आसा. तो एक बेटेकार म्हळ्यार बेडा म्हणटा न्हय तांगेलो राय तो तांकां अतिथी सत्कार करता. ताका कळटा तो श्रीरामदेव म्हणून अतिथी सत्कार केलेलो तसले पुरा स्विकार करून घेवन तो रामा थंय तुकून भायर सरचा आलोचन करता. तशी वत म्हणून तो लेखता आसतना तो गुहा एक दोणी रेडी करता आनी थंय तुकून तांणी सीता लक्ष्मण आनी रामा सकट भायर सरता ती. आनी वचून सीता देवी वरे गंगा मातेक नमस्कार करून वनवासांत मुगसून हांव वापस येतना तुका हांव पूजन करता ताई आनी म्हगेले बामूण वापस ते राज्य मेळ्ळे रे, तुका हांव गोदान वस्त्रदान अन्नदान सकट करता, आमी सुखान वापस येत तशें आमकां आशिर्वाद करी म्हण गंगा मातेक मागूंक घेता. तशींच वता आसतना तांणी एक रान्नाक वता ती. ते रान्नांतू तांकां भारद्वाज मुनीले एक आश्रम दिसता. ते भारद्वाज मुनील आश्रमाक वता ती. थंय तो भारद्वाज मुनी तांकां योग्य वसती पुरा दिता आनी अर्घ्य पाद्य पुरा सक्कड हण्ण हंपल सक्कड दिवन तांकां सत्कार करता. आनी भारद्वाज मुनी सांगता, तुमी तेगे जन्म गेले आश्रमांत राबती म्हण सांगता. तेदना रामा हें ओपना कसला म्हळ्यार आमी वनवासांत आसूचे, आमी कोणाल्याय गांवांत जमो कोणाल्या आश्रमांत राबचे सम न्हय, आमकां एक सूक्त जाग तूं दाखोवन दिवका म्हण सांगता. तेदना तो भारद्वाज ऋषी कसं करता म्हळ्यार एक तांकां एक चित्रकूटा म्हणजे एक पर्वतात नांव सांगता. ते चित्रकूटा पर्वताक गेले रे तुमी ते गंधमादन पर्वताक समान जाल्ले तसले ते विंगड विंगड म्हण हक्की पशु पक्षी सक्कड आसा. सीता मातेक भारी खुशी जाता, तुमी थंय येवचून राबाती म्हण सांगता. ते चित्रकूटा पर्वता लागीं एक वाल्मिकी महर्षीने एक आश्रम बांदून घेवन आशिल्ले. रामा वाल्मिकी महर्षीक नमस्कार करून आमी कसला खांगायनी म्हणजे तेगेलें कारण सांगून ते वाल्मिकी महर्षी लागीं आशिर्वाद घेता. तेदना वाल्मिकी महर्षी थंय जप होम पुरो करून आनी तांकां एक खाली पानांतूची तयार केलेलें तसलें घर दाखयता. ते घरांत तांणी प्रवेश करून गेलो. थंयची लागीं माल्यवती म्हणजे एक न्हंय आशिल्लें आनी ताजे सुत्तमुत्त भारी चंद तें पळोवचेक पक्षियो आनी हाजे फलाचे रूख सक्कड आशिल्ले तें पळोवन सीता मातेक अंतू भारी खुशी जाता. एक सुमंत्रा म्हणटल मंत्री रामा लागीं आशिर्वाद घेवन थंय तुकून अयोध्याक भायर सरता. अयोध्या वचून पळयतना सक्कड कडे स्मशान मौन,
कोणालाय जनाल तोंडात उत्साह म्हणचना दशरथ महाराज तो धातुनाशी बेड्डार निधन असता अशी असताना तो निमगिता राम लक्ष्मण कसन करता असाची सुखदान असावे कसन करता असच म्हणून सांग मका म्हणून सांगताना सुमंत्र सांगता आणि चित्रकूट पर्वतार असती थंय तांके एक जाग मेळलेला असा तू आणि कसले आलोचन कर नका तांणी एक 14 वर्ष वनवास कोंगेन वापस येता ती म्हण सांगता अशी सकट जाऊचे कोरे एक कारण असा आम्ही सांगता ना माय कसले एक आमकां जिवनांत घटन जातच म्हळ्यार आमगेले पूर्वजन्माचे प्रारब्ध म्हणून तशींची हे दशरथ महाराजा कोरे हे पुत्र शोक जावचे कोरे एक कारण आसा ते कारण कसं नाही म्हणजे हांव तुमकां मुगेल मुखारच्या व्हिडिओन सांगता तुमकां इतले वेळ वरे सांगील कहाणी लायक जाला म्हण जाल्यार एक लायक बटन ओतून आमकां सपोर्ट करा ती तुमगेल सपोर्ट मस्त अगत्य आसा ते पळयल्यार आमकां आनीकय व्हिडिओ करता म्हूण मन येता देखून हांव तुमगेल सपोर्ट मागता आसा तशींची तुमगेले अभिप्राय कसले असलेली तुमकां सांगिल्ले खुशी जाता ना म्हण जाल्यार एक डिसलायक करा ती अभिप्राय कसले असले वरे कमेंट सेक्शनांत घाला ती ते कसले कमेंट्स असले वरे हांव खुशीन स्वीकार करता आनी मेगेल तुकून कसले चुकी जाता जाल्यार हांव समकोवन घेवचें पळयता जायत हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा धन्यवाद.